सर कितें कोणाची कंप्लेंट आयल्ली तुमकां सर ही? मोडलो न्ही, मारले न्ही, भुरगो ल्हान पांय मोडलो ताजो, हात मोडलो. खंयसर सर ही? अथंय सांताक्रूज. सांताक्रूज. सो ताच्या बापायन कंप्लेंट दिल्या. भुरग्यांचेर बीन पडत जाल्यार आनी त्रास जाता. पळय कोण येता, खंयचो केबल कोणाचो तूं वळखून दाखयता पळय. मार्किंग आहा कित्याक कांय ना पळय. बँकेनांतल्यान एक पयसो दिवन आनी ते कोणाचे आपले न्हय म्हणटात. हांगासरल्यान स्टार्ट करता सगळे कडेन क्लियर करपाचें. ते चोरयेचो माल मरे सगळो. पयशे म्हाका 110 crores येवपाचे हांवें नोटीस घातला, सगळें घातला, एका वर्साचो चान्स दिला, अजून 1 रुपया येवंक ना. सांताक्रूज हांगासर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर आहा काशिनाथ शेट्ये यांच्यानी परतून एकदा केबल कटिंगाचे ड्रायव्ह सांताक्रूज चालू केले आसा. त्यांच्या म्हणण्या प्रमाणे सांताक्रूज हांगासर एक बापायक आनी चल्याक मोटरसायकल वयता आसतना केबल पडलो आनी ते इंजर्ड जाल्ले आसा. अशी म्हायती मेळटा की भुरग्याच्या पांयाक रॉड घालचो पडलो. 7 वर्साचो भुरगो, त्या भायर बापायकूय तेच्या लागलेलो आसा. बापायचे हात 20 लोकट जाल्लो आसा. अशा तरेची इंजरी जाल्या उपरांत जे डिपार्टमेंट आसा ते केबल कट केल्ले आसा. अशें सांगलेलें आसा की हेज्या फुडें आयच्यान ड्रायव्ह गोंयभर चालू जातली. जंय जंय अशे केबल आसा ते परतून एकदा कट करपाक सुरवात जातली. स्टुडंटा खातीर सांताक्रूजच्यान रुपेश राव. हांव डेली सर नॉर्मल येतलो आनी केबल म्हाका कांय कळना ते ताका लागून पडलो हांव. आतां कितें म्हाजें इतले प्रॉब्लम जाले म्हाका सर. आतां म्हाजे 5 भुरगीं आसा, हांव घरा कडेन काम एकटो काम करता. आतां कित्याक म्हाका फुडें आतां खूब टेन्शन जालें सर म्हाका तितलें. आनी म्हाज्या चेड्यांक ताका पांयान फ्रॅक्चर जालें, मोडले पांय ताजे. मागीर एडमीट करून काल तेजें ऑपरेशन जालें, रॉड भितर घातलें ताका.